गोयच्या दर्यादेगेर नुस्तेमारी बंदी 1 जूनाच्यान लागू जातली। बोटकारांनी आपापल्यो बोटी धडेर बांदून दवरपाक सुरवात केल्या। ह्यो बोटी आता 2 म्हयने मेरेन बंद आसतल्यो। कुटबोंड जेटी आता शांत जाला, मात बोटकारांनी सरकाराच्या आडनदरेक लागून नाराजी उक्तायला। जेटी सामकी ल्हान जाल्या, पुराय जेटीचेर काळोख खांबे मोडून पडल्यात। नुस्तेमारी खाते कसलीच दखल घेना, सरकाराची सबसिडी ना। आम्ही करप कितें? निर्शिल्ले बोटकार जाप मागतात। पळयात कुटबोंड जेटीचो हो खासा रिपोर्ट। पावट सीजन आसा बरो हा, पूण तितलोय ना सारको। थोड्या मानांक लागून त्रास जाले आमकां। सीजन सादारण गेला, ऑल द बेस्ट गेलो ना। व्हडली थिंग कितें आतां, बोटी चड जाल्या न्हू, त्या कारणान हांगा आमकां बोटी लावपाक मेळना सारके डॉक करपाक। बोटी जाल्यार चड आनी जेट्टी जाल्यार धाकली। मुखार सिजना तुका गव्हर्मेंटान वेस्ट कोस्टाक कळ्ळें तुका, टोटल वेस्ट कोस्ट 3 मंथ देना हांव तर खबर आहा। नुस्तें सामकें कमी, शॉर्टेज। तेंगे जेडी बांदीत आहाय आनी आमी वयतले खंय? हाडी आहा कितें आमगेली? हे डिझल बिझल अशें वाडयले त्याच मागीर आनी टॉलर चलोवपाचें ना। कितें तरी फंड येवपाक जाय। इतकें डिझल आमी घालता म्हटल्यार आमकां काय मेळना। गव्हर्मेंटान आमकां सबसिडी सारकी बंद करून उडयल्या। कितना समय हो गया बंद हो गया तो बोट? 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह मिनिमम। कैसा था सीज़न? अच्छा था? मच्छी मिला? मच्छी मिला, बराबर मिला था सीजन में तो, लेकिन जैसे सीजन खत्म हो गया इससे धीरे धीरे कम हो गया मच्छी भी। कौन सा मच्छी मिला ज़्यादा? मच्छी तो सब मच्छी भी आता है बराबर भी, लेकिन जैसे थोड़ा आता है। सीजन जैसे ख़त्म होता है तो क्या बोलेंगे, मच्छी भी नहीं मिलते हैं बराबर। आए थे अगस्त में। हाँ। अगस्त में आए थे और अभी मई महीने चल रहा है, लास्ट होने वाला है कल परसों। तो वही मतलब अभी कितना दिन में अभी गांव जाने वाला है, तो अभी भेजेगा तब ना हम लोग जाएंगे। जालें आयज लास्ट आमी आयज बंद केलें। सीजन कसो आशिल्लो ह्या फावटी? ह्या फावट सीजन आसा बरो हा, पूण तितलोय ना सारको। थोड्या मानांक लागून त्रास जाले आमकां। आमचे लेबर जे आहा पळय न्हू, ते मातशे सतायताय, येना सारके। स्टार्टिंग येवपाक त्रास जाले? स्टार्टिंग येवपाक त्रास जाले, पूण आसा बोटी चालू आहा सद्या। आतां बंद जाल्या, आयज आमचे 3 बोटी डॉक जाल्या, बंद जाल्या। पण आता माना धाडटात तुमी? जाल्यार आयज बसी करून डायरेक्ट बसीन धाडटा। बसीन धाडटा। जेटीर प्रॉब्लम आशिल्ली न्ही? जेटीर काय प्रॉब्लेम ना। फिशरीसाचे क्लीन केला मरे सगळे पळय आतां। पयर येयल्ले ते सगळे क्लीन करून, फिशरीसाचे डिपार्टमेंट जे हांगा काम करता पळय, सगळे क्लीन केला, काय ना। ते वटेन एक बॉक्स न्हू कोणाक काय एक दवरूंक दिना। टॉयलेट बिलेट सगळें जालें? सगळे क्लीन आहा, काय ना। फिशरीसाचे सगळे बरें मेंटेन करता। ओन्ली थिंग कितें आतां, बोटी चड जाल्या न्हू, त्या कारणान हांगा आमकां बोटी लावपाक मेळना सारके डॉक करपाक। बोटी जाल्यार चड आनी जेट्टी जाल्यार धाकली, सो नाल्यार ओके आहा, सगळें काय प्रॉब्लेम ना। आमचे सीजन आतां बंद जाले। आमचे मानाय सगळे आतां गांवांत वयता। आमी बसीवय करून धाडटा, रेल्वेनूय धाडटा। सगळें आतां थोडो दर्या रफ जाता। आनी ह्या एका आमकां कोस्टलाक मातशें नुस्तें इल्लें कमी जाला, चड ना। बांगडो चड कमी जाला सामको। बांगडो म्हटलेलो ना, आतां नुस्तें आमकां खावपाक कमीच कमी म्हटल्यार 250-300 रुपयान किलो पडटलो, कित्याक बांगडो सामको कमी जाला। बांगड्याचें हें कमी जाला सगळें। ह्या वर्सा बांगड्या कॅच काय नाशिल्ली? बांगड्या कॅच बरी नाशिल्ली? ना 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 ना, बांगडो सामको कमी। बांगड्याक इंडस्ट्री पासून जाल्यार मातशी रेट आहा ह्या वर्साक। म्हटल्यार आतां हेज्या फुडें हें डिझल तो कमीच म्हणटा 250-300 रुपयान खावचो पडटलो आमकां कस्टमराक। हय, चड सामकें हें जालां। नुस्तें सामकें कमी, शॉर्टेज। फुडल्या सिजनाक आनी नुस्त्या रेट सामकी हाय जातली। आनी हें डिझल बिझल अशें वाडयलें त्याच मागीर आनी टॉलर चलोवपाचें ना। सामकें लॉसान जातलें हें डिझल इतकें। आनी गव्हर्मेंटान आमकां सबसिडी सारकी बंद करून उडयल्या। सबसिडी तरी एक आमकां वर्साक 5 लाख 6 लाख ह्यो आसतना मेळटाली। कोण परेकर आसतना आमकां 1 लाख पासून अशें $500 15 लाख मेळटाले, कोणाक 6 लाख मेळटाले, 3 लाख मेळटाले। परेकरान खूब हेल्प केल्लो। म्हटल्यार आतां सारकेंच आमकां बोटकार सारकें लॉसान। कितें तरी फंड येवपाक जाय। इतकें डिझल आमी घालता म्हटल्यार आमकां काय मेळना। हेजेर कितें गव्हर्मेंटान आमचेर कितें एक हें करपा जाय।
हेल्प करपा जाय गोवोरमेंटान बाबा ह्या भाशेन डिझल घालता आनी आमकां जेटी बिटी सारकी ल्हान जाता जेटी बिटी आमकां वाडोवन मातशी दिवपा जाय नवी जेटी बांदिल्ली की जाली ती जेटी म्हटल्यार आमचें कितें जाता थोड्यांचें हॉस्पिटल जाता मानाय ना कितें ना बांदपाक बिनपाक तेका एक बरें ह्या वाटेन ना मेंगलोर बिंगलोर कितें आसता ही खाली केली दुसऱ्या जेटीक वयता पाणी भरता दुसऱ्या जेटीक ह्या जेटीक लावपाक हांगा आमच्या भितर लागून पडटा आनी झगडी जाता आनी मेंटेनन्स ना ह्या जेटीक मेंटेनन्स ना फिशरीज कडेन दिला सामकी ते फिशरीज पळयना आतां फागो बांदतलो म्हटल्यार तेका हें ना पोल ना सगळे जेटीचे पोल मोडोन गेल्या ते घालपा जाय फिशरीजांक घेतला म्हणटकूच घालूंक जाय लायट आमकां मेन सिजनाक लायट दिना गव्हर्मेंट सामकी लायट धाक्यार म्हटलेलें कितें लायट चड जाय कित्याक आतां कोण मनीस सोरो पिवन मारता बिरता कितें तो सापडोंक जायो ते खंयच्या खंय धांवता लायट सामकी गव्हर्मेंट लायट म्हटलेलो दिना सामकें We are hoping for the best for the last 3 days only तांकां सीजन मुख जाला सीजन सादारण गेला ऑल द बेस्ट गेलो ना कळ्ळें तुका कित्याक डिप्रेशन ऑफ फीश म्हणा कळ्ळें तुका म्हणजे आमचे कोस्ट लायन्स पळय आहा न्हू इतली इल्लीगेट जाता बोटकारून जावं रामपणकार जावं मागकार जावं वडकार जावं रेंजर आनी हें म्हळ्यार ते पसून कितें कितें कळ्ळें तुका अशें आनी मुखार सिजना कोतवार गोवोरमेंटान वेस्ट कोस्टाक कळ्ळें तुका थ्रूआउट वेस्ट कोस्ट 3 months बेन हाडपाचें हांव जाल्यार खबर आहा 2 months तें वाडोवपाचें 3 months वाडोवपाचें आतां खबर आहा हांव ब्रिडींग वाडपा लागून हय मुगे 35 years एका डॉक्टर आहा म्हळ्यार हांव चोयलें ते प्रमाणे नुस्तें देगिल्ल्यान उण्यान जायता म्हळ्यार भायल्यान एक्सपोज केलें जाल्यार नुस्तें जायतें आनी आमकां तें कार्य जाल्यार आमकां इन्फेक्शन येना गव्हर्मेंटान स्कीम हाडाय हळू बोट बांद हें बांद तें बांद अरे जेटी पूर सारकी आहाय आमगे नॉस पूर सारकें आहा इन्फेक्शन ना आज आमची भितरला हाडीच जाय सेंट्रल ती ONGC म्हणटा तेंगे जेडी बांदीत आहाय आनी आमी वयतले खंय हाडी आहा कितें आमगेली